स्मार्ट सिटीचे 90% काम पुराय जाल्ले आसा, पूण उरिल्लें काम दिल्ले वेळ मर्यादेन पुराय जावप शक्य ना. देखून स्मार्ट सिटीच्या कामाची डेडलायन चुकिल्ल्यान जमा. पेवर्स आनी हेर बारीक सारीक कामां पावसान करतले म्हण आमदार बाबूश मोन्सेरातान सांगले. स्मार्ट सिटीच्या कामाची डेडलायन लागीं पाविल्ल्यान पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरातान बेरेस्तारा स्मार्ट सिटीच्या कामाची पळोवणी केली. बाबूशाच्या कोतान स्मार्ट सिटीचे 90% काम खंय पुराय जाला. उरिल्लें काम पावसान करतले. हाचो अर्थ स्मार्ट सिटीच्या कामाची डेडलायन चुकिल्ल्यान जमा. 18 जून रस्त्याचे काम हातीक घेवंक नाशिल्ल्यान ह्या पावसाळ्यांत 18 जून रस्त्या कुशीच्या दुकानांनी उदक भरतलेच. आयज मेरेन पक्षान ज्यो जबाबदारी दिल्या त्यो प्रामाणीकपणान निभयल्या. जर म्हज्या कार्यपद्दतीचो पक्षाक फायदो जातलो आनी पक्ष आपणाक मंत्रीपद दिवपाक सोदता जाल्यार तें घेवपाक आपूण तयार आशिल्ल्याचें सभापती रमेश तवडकरान सांगलें. गिरी पर्वरे उड्डाणपुलाच्या कामाविशीं मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे वांगडा बसका घेवन सगळ्या निर्देशांक पाळो दिल्या उपरांतूच कामाक सुरवात करतले अशें पर्वरेचे आमदार रोहन खंवटे हाणें पर्वरे मंत्रालयान घेतिल्ले बसकेन सांगलें. ताका लागून पर्वरकारांनी खंय काचाबूल जावचें न्हय अशें आवाहन खंवटेन केलां. बेरेस्तारा पर्वरे मंत्रालयान जाल्ले बसकेन पर्वरीचे आमदार रोहन खंवटे हांणी गिरी पर्वरी उड्डाणपुलाच्या कामाविशीं म्हायती दिली. गिरी पर्वरी उड्डाणपुलाच्या कामाविशीं लोक जायते प्रश्न विचारतात. पुलाचें काम केन्ना सुरू जातलें, पर्यायी मार्ग खंयच्यान आसतलो अशे साबार प्रश्न लोकांक पडल्यात. उड्डाणपुलाच्या कामाविशीं मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता वांगडा बसका घेवन सगळ्या निर्देशांक पाळो दिल्या उपरांतूच गिरी पर्वरे उड्डाणपुलाच्या कामाक सुरवात करतले अशें आमदार रोहन खंवटेन सांगलें. गर्मेन बेजारिल्ल्या गोंयकारां खातीर आतां खोशयेची खबर. मॉन्सून केरळांत दाखल जाला. 7 तारखे मेरेन मॉन्सून गोंयांत पावपाची शक्यताय आसा. रेमल चक्रीवादळाचो मॉन्सूनाचेर व्हडलोसो परिणाम जावचो ना. तशेंच मॉन्सूनाच्या फुडल्या प्रवासा खातीर हवामान पोशक आसा अशें हवामान खात्यान कळीत केलां. विधानसभा अधिवेशनात कामगार कायद्यान दुरुस्ती करतले म्हूण मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगले. कांय दिसां आदीं गोंयांतले 3 फार्मा कंपन्यांनी गोंया भायर नोकर भरती मुलाखती आयोजीत केल्ल्यान बोवाळ जाल्लो. विरोधकांनी सरकाराक धारेर धरिल्ले. निमण्या हातूंत सरकार मदीं पडले आनी फार्मा कंपन्यांनी वादग्रस्त नोकर भरती मुलाखती रद्द केल्ल्याचें पत्र मुख्यमंत्र्याक दिल्लें. हे सगळे कॉन्ट्रोवर्सीन गोमंतक टीव्हीन एक बाब उजवाडाक हाडिल्ली. ती म्हळ्यार जर गोंयचे खाजगी कंपन्यांनी नोकर भरतीचे नेम मोडले जाल्यार तांकां फकत 500 रुपया इतलोच नगण्य दंड कामगार कायद्यांत आसा. गोमंतक टीव्हीन उजवाडाक हाडिल्ले हे मुद्द्याची सरकारान दखल घेतल्या. कामगार कायद्यात दुरुस्ती करतले, फकत 500 रुपया इतलो नगण्य दंड आसा तो वाडयतले. कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेरातान म्हायती दिली.
पणजेचो सांतिनेज क्रीक आनी प्रदूषण हे समीकरणूच जावन रावला। हो क्रीक निवळ करपा खातीर कोट्यांनी रुपया मोडल्यात, मात कितेंय केल्यार हो क्रीक निवळूच जायना। हाचे फाटलें कारण सोदून काडलें जाल्यार पणजेच्या एसटीपी प्लांटाचें नांव सामकार आयलें। हो क्रीक दूषित जावपाक एसटीपी प्लांटूय कारणीभूत आसा। एसटीपी प्लांटांतल्यान संडासाचें उदक ह्या क्रिकांत सोडटात असो आरोप जायते जाण करताले। पूण एका वेळार पणजेचो मेयर सारक्या जबाबदार पदाचेर आशिल्ल्या व्यक्तीन पयलेच फावट ह्या आरोपाची पुष्टी केल्या। गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना आदलो महापौर उदय मडकयकार हाणें टोंकार आशिल्लो हो एसटीपी प्लांट संडासाची घाण मोठ्या प्रमाणाचेर सांतिनेज क्रिकांत सोडटा असो सनसनटी आरोप केला। जेन्ना तांचो प्लांट ओव्हरलोड जाता तेन्ना ते घाणीचें उदक क्रिकांत सोडून दितात, त्याच खातीर सध्या सांजे हांगा उग्र वास येता। जे मेरेन एसटीपी आपली घाण ह्या क्रिकांत सोडपाचें बंद जावचें ना तो मेरेन हो क्रीक केन्ना निवळ जावचोच ना अशें ताचें म्हणणें। आजगावा येवपा आशिल्ल्या डान्स बाराक थळाव्या लोकांनी खर विरोध केलो। ह्या डान्स बारा विरोधान लोकांनी मेणवात मोर्चाय काडलो। डान्स बार आयले जाल्यार आजगावान शिंदळकी वेवसाय सुरू जातलो आनी हेच आमकां नाका। ताकाच लागून ह्या डान्स बाराक आमचो खर विरोध आसा अशें लोक सांगतात। वेंचणुकेच्या निकाला दिसा सुरू जावपी शाळा फुडें धुकलपाची मागणी काँग्रेस आमदार कालूस फोरेरान केल्या। कांय शिक्षक वेंचणूक ड्युटेर आसात, ताका लागून सरकारान 4 जूनाक सुरू जावपी शाळा फुडें धुकलच्यो अशें कालूसाचें म्हणणें। मोलेच्या सुक्तळी वाठारांत बुधवारा राती मालाच्या ट्रकाक अपघात जालो। हो ट्रक कर्नाटकाच्यान वेर्णा माल घेवन वतालो। सुक्तळी पावल्या उपरांत चालकाचो ट्रकावेलो ताबो सुटिल्ल्यान ट्रकान रस्त्याक कुशीक आशिल्ल्या झाडाक नेटान धपको दिलो। ह्या अपघातान चालकाक गंभीर दुखापत जाल्या, ताचेर गोंय वैजकी महाविद्यालयान उपचार सुरू आसात। पुणे पुलीस ह्या अपघाताचो फुडलो तपास करतात। दिवचलच्यान पर्रा मार्गावयल्यान म्हापसा मेरेन येरादारी करपी कदंबाची प्रवासी बस मये वाठारांत वाटेतूच बंद पडली। अजापाची गजाल म्हळ्यार 4 दिसां पयलीं बंद पडिल्ली ही बस बेरेस्तारा सकाळ मेरेन वाटेंतूच आशिल्ली। अजून तिची दुरुस्ती करूंक ना आनी गॅरेजींतूय तिका व्हरोंक ना।
लोकसभा वेंचणुकेच्या निकालाचे फाटभुंयेर काँग्रेसीन महत्वाची बसका घेतली। काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेन घेतिल्ले हे बसकेक रमाकांत कलप, प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव उपस्थित आशिल्ले। लोकसभा वेंचणुकेचो नियाळ आनी पक्षाच्या संघटने संदर्भात ह्या बसकेन चर्चा जाली। लोकसभेचे दोनूय जागे इंडिया आघाडीकूच मेळटले असो विश्वास माणिकरावान उक्तायलो। 4 जूनाक चित्र स्पश्ट जातले अशें माणिकरावान सांगलें। फाटल्या वर्सा श्रमदान येवजणेंतल्या काणकोण म्हालांत 20 घरां बांदिल्लीं। आतां परतून काणकोणा हेच येवजणे खाला आनीक 1000 लोकांनी नांव नोंदणी केल्या। देखून 1 जूनाक काणकोणच्या बस स्टॉपार नोंदणी केल्ल्या लोकांनी रॅलीचें आयोजन केलां। सुरेश प्रभू हांकां श्रमदान येवजणेचे ब्रँड एम्बेसेडर म्हूण घोशीतूय केल्यात अशें सभापती आनी काणकोणचे आमदार रमेश तवडकार हांणी सांगलें। हे येवजणेचेर उलोवपी कोणाचेरूच आपूण टिका करचो ना। खंयच्याय आमदाराचो वा सरकाराचो तेंको आसूं किंवा नासूं, श्रमदानांतल्यान घरां बांदपाक सुरूच उरतली अशेंय ताणें सांगलें। म्हापशा गणेशपुरी 4 जाणांनी मेळून दोगांक मारपीट करपाची घडणूक घडली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण आदल्या दुस्मानकायेंतल्यान मारपीट केल्ल्याचें कळटा। ह्या प्रकरणात हेमंत देवडी पिराय 30 आनी संदेश साळकर पिराय 28 ह्या दोगांकय बरेच चेप लायले। आयज तांचेर जाल्यार फाल्यां आनी कोणाचेर मारपीट करतले। देखून मारपीट करप्यांचेर खर कारवाय करची अशी मारपीट केल्ल्या घरच्यांची मागणी आसा। म्हापशा पुलीस फुडलो तपास करतात। वाळपयच्या वेळूस वाठारांत रवळनाथाच्या देवळा कडेन आशिल्ल्या पाशाणांक आमी कोणाकूच हात लावपाक दिवचे नात म्हूण वेळसावच्या तळाव्यांनी शिटकावणी दिल्या। कांय दिसां पयलीं देवळा कडेन येवन अनवळख्यांनी मुर्त्याची पळोवणी करून मुर्त्यो व्हरतले म्हूण सांगिल्ले। ह्या संदर्भात गांवकारांनी जिल्लोधिकाऱ्याक निवेदनूय भेटयलें। मुर्त्यांचें जतन आनी संवर्धन करपा खातीर यत्न करतले अशें वेळसावच्या तळाव्यांचें म्हणणें। ओडिशांतल्या पुरीन भगवान जगन्नाथ चंदन यात्रे वेळार मारणांचो स्फोट जावन 30 जाण लासले जाल्यार 3 मरण आयलां। 4 भलायकी हुस्क्याची आसा। नरेंद्र पुष्करणी तळ्याच्या कांठार शेकड्यांनी भाविक जमिल्ले तेन्ना वेगवेगळ्या तरांच्या मारणांच्या राशींचेर एकल्यान एक वेगळो मारण उडयिल्ल्यान ही दुर्घटना घडली।
मांडना शिवोलच्या इंग्रोज वाड्यावेल्या लोकांक रातचो बिबटो दिश्टी पडला म्हूण थळावे सांगतात. लोकवस्तीन जावपी बिबट्याच्या ह्या वावराक लागून थळाव्यां मदीं भंय पातळ्ळा. राना खात्यान बिबट्याचो बंदोबस्त करचो म्हूण थळाव्यांची मागणी. गोळेवखदा विरोधी पंगडान आजगाव आनी होंडा धाड घालून आजगावच्या दिनेश उर्फ मेल्विन दांडेकार आनी होणाच्या निहाल पाटील हांकां अटक केली. तांचे कडल्यान 7 लाखांचो ड्रग्स जप्त केलो. तपासा वेळार दांडेकार हांचे कडेन 7 पिस्तुलाच्यो गुळयो सापडल्यात. फुडलो तपास सुरू आसा. लोकसभा वेंचणुकेचो निमणो टप्पो लागीं पाविल्लो आसतना गरमेचो पारो बरोच पयर चडिल्ल्याचें दिसून येता. दिल्लींत सूर्य आग ओंकता अशें म्हणल्यार चुकीचें थारचें ना. दिल्लींत बुधवारा सगळ्यांत चड 52.3 अंश सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. दिल्लींत नोंदयिल्लें हें आतां मेरेनचें सगळ्यांत चड तापमान जावन आसा. दिल्लींत आयज मेरेनच्या सगळ्यांत चड तापमानाची नोंद जाल्या. देशांतले आतां मेरेनचें सगळ्यांत चड म्हळ्यार 52.3 डिग्री सेल्सियस तापमानाची दिल्लींत नोंद जाल्या. इतल्या व्हडल्या प्रमाणात नोंद जाल्ल्या ह्या तापमानाक लागून बुधवारा सगळ्यांत उष्ण दीस म्हूण नोंद जालो. दिल्लींत मे म्हयन्याच्या निमाणे कडेन तापमानात बरीच वाड जाल्या. पर्वताक लागून हवामान खात्यान फुडले 2 दीस रेड अलर्ट जारी केला. बाणावली दर्यादेगेर भटक्या सुण्यांचो वावर बरोच वाडला. ह्या भटक्या सुण्यांक लागून मॉर्निंग वॉक करपाक येवपी लोकांक तशेंच पर्यटकांकूय त्रास जाता. गोंय पर्यटनाक लागून देश विदेशांत फामाद. देश विदेशांतले जायते पर्यटक गोंयांत पर्यटना खातीर येता. गोंयच्या हेर दर्यावेळा प्रमाण कोलवा दर्यावेळूय सामकी फामाद. कितलेशेच पर्यटक हांगा येतात. पूण सद्याक कोलवा दर्यावेळेर भटक्या सुण्यांचो वावर बरोच वाडला. भटक्या सुण्यांच्या वावराक लागून सकाळ फुडें मॉर्निंग वॉकाक येवपी लोकांक तशेंच पर्यटकांक लेगीत बरोच त्रास जाता. दर्यावेळेर येवपी लोकांचेर तशेंच पर्यटकांच्या आंगार सुणे धांवन वचपाच्यो घडणुको वाडपाक लागल्यात. एका पर्यटकाक सुण्यान मारलो घास. बाणावली 24 वर्साच्या चलयेचेरूय सुण्यान घास मारपाची घडणूक. ताजी आसतना पर्यटकाचेर सुण्यान हल्लो करपाची ही दुसरी घडणूक. सद्याक राजधानी पणजेन चर्चेंत आसा ती स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून. कांय स्मार्ट रस्ते येरादारी खातीर उक्ते केल्यात. तातूंत सांतिनेज वाठारांतल्या शीतल हॉटेला कडलो रस्तो कालच्यानूच येरादारी खातीर उक्तो केला. पूण मुखार काकुलो जंक्शना कडलो रस्तो बंद आसा. लोक शीतल हॉटेला कडल्यान गाडयो घेवन फुडें वतात. पूण काकुलो जंक्शना कडल्यान तांकां परते येवचें पडटा. पणजेचे स्मार्ट सिटीचें काम सध्या बरेच चर्चेंत आसा. फाटले कितलेशेच दीस सांतिनेज वाठारांतल्या शीतल हॉटेला कडल्या जंक्शनाचें काम चालू आशिल्लें. हें काम आतां पुराय जाल्ल्यान रस्तो येरादारी खातीर उक्तो केला. एके वटेन सांतिनेज जंक्शन येरादारी खातीर उक्तें केलें जाल्यार दुसरे वटेन काकुलो मॉला कडलें जंक्शन बंद केल्ल्यान लोकांनी तिडक उक्तायल्या. सांतिनेज वाठारांत रस्त्याच्या कुशीक फुटपाथाचें काम अर्दवट आशिल्ल्यान लोकांक बरोच त्रास जावं येता.
4 जुनाक जावपी मतमेजणे खातीरची यंत्रणा सज्ज जाल्ल्याची माहिती मुख्य वेंचणूक अधिकारी रमेश वर्मान दिली। 7 ते 8 राउंडांत मतमेजणी जातली। दनपारां 1 मेरेन गोंयचें चित्र स्पश्ट जातलें। दक्षिण गोंयांत दामोदर कॉलेज जाल्यार उत्तर गोंयांत गव्हर्मेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज आल्तीन ह्या सेंटरांनी मतमेजणी जातली, अशी माहिती मुख्य वेंचणूक अधिकारी रमेश वर्मान दिली। चार जुनाक लोकसभा वेंचणुकेचो निकाल जातलो। हे फाटभुंयेर मडगांवां मतमेजणी केंद्राच्या वाठारांत आशिल्ल्या 5 स्कुलांक 3 ते 5 जून शाळा बंद दवरपाचो जिल्लोधिकाऱ्यान आदेश काडला। चिरेखणी आनी कालव्यान न्हावपाक येवप्यांचेर कडक कारवाय करात। वेळ पडल्यार तांकां अटक करून पुलीस स्टेशनाचेर हाडात, अशे आदेश आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हाणें पुलिशेक दिल्यात। बुडून मरपांच्यो घडणुको वाडपाक लागिल्ल्यान आमदारान हे निर्देश दिल्यात। फाटल्या आयतारा दिवचलच्या नांदोडे वाठारांत एकाच दिसा चिरेखणींत आनी कालव्यान बुडून 2 भुरग्यांक मरण आयिल्लें। पावसा पयलींच्या कामांची आढावो घेवपाक बुधवारा दिवचले आयोजीत केल्ले बसके वेळार हो मुद्दो उपस्थित जालो। बुडून मरण येवपाच्यो घडणुको टाळपा खातीर चिरेखणी आनी कालव्यान न्हावपाक कायमची बंदी घालची म्हूण थळाव्यांनी ह्या वेळार मागणी केली। केंद्र सरकारान टेलिकॉम कंपन्यांक आंतरराष्ट्रीय फेक कॉल्स बंद करपाचे निर्देश दिल्यात। आंतरराष्ट्रीय फेक कॉल्स करून लोकांक फसोवपाच्या प्रकरणांनी वाड जाल्ल्यान केंद्र सरकारान हो खर निर्णय घेतला। लँडलायन नंबरावेल्यान जावपी आंतरराष्ट्रीय फेक कॉल्स पयलींच ब्लॉक करप शक्य जाता। दूरसंचार सुविधा वापरप्यांच्या सुरक्षे खातीर संचार साथी पोर्टल ह्या सारकिल्ल्या वेगवेगळ्या उपायांची तजवीज केल्या। लोक आंतरराष्ट्रीय फेक कॉल्सा विशीं चक्षू ह्या पोर्टलाचेर कागाळ नोंद करूंक शकता, अशें कळीत केलां। बंगळूरचो एक फामाद संगीतकार क्लेमेंट स्टॅनली हाका काणकोणच्या राजबाग दर्यान बुडून दुर्दैवी मरण आयलें। संगीतकार क्लेमेंट स्टॅनली हो 27 तारखेक ताच्या फामिली वांगडा गोंय भोंवडेर आयिल्लो। बेरेस्तारा सांजे राजबाग दर्यान न्हावपाक गेल्लो तेन्ना दर्यांत आयिल्ल्या व्हडल्या ल्हारान ताका उदकांत व्हेलो। ह्या घडणुकेन ताका दुर्दैवी मरण आयलें। पुलिसांनी पंचनामो करून ताची कूड ताच्या फॅमिलीच्या सुवादीन केली।